स्मार्ट सिटी लागून हांव नको चेअरपर्सनान तो बुकलेट कावन्सिला प्लेस केलेला. तेणी कावन्सिल रेजोल्युशन घेयला तशें रेजोल्युशन तशें रेजोल्युशन खूब घेता कावन्सिल, पूण तें रेजोल्युशन फॉलो अप करपा जाय. ते आतां एक पाटी रेजोल्युशन दिलें, तांकां गायडलायन्स आसतली फॉर स्मार्ट सिटी. आनी आयज एक स्मार्ट सिटीचेर म्हाका एक स्टेटमेंट करपा जाय की डेप्युटी सीएमार एक मिटींग आपयली विथ ऑल द रिस्पेक्टीव MLAs फ्रॉम पेंजीम, मारगांव एंड वास्को. आनी थिंगा आमी प्रपोजल मांडलो की एज गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, they have to consider full Goa as a smart city. All cities are all interconnected, and full state of Goa should have been taken for the smart city project. स्टेट इन एक स्मार्ट सिटी म्हणून पणजीचें नांव फुडें येवं. आमी वास्कोचें प्रपोज केल्लें, येदे व्हडल्या देशा भितर वास्कोचें नांव आमी स्मार्ट सिटी करपाक घातलेलें म्हटल्यार आमी कितें व्हडलें काम केल्लें तें पळय. फुडें जावंक शकता. नेक्स्ट टायमाक आमचो सरकार येतलो तेन्ना स्मार्ट सिटी वास्को करया नेक्स्ट टिमान. सारकें तेगेलें म्हणप रिफर करूं ना म्हूण. एक्चुली आमकां रिफर करपा दोगांयकूय कांय येवं ना. आमी जे कितें डेली आमकां कितें बुकलेट्स मेळिल्ल्यो, कितें आमकां जायते भाशेन पेपर्स वा पॅम्फलेट्स येयल्ले, ते सगळे हांवें एक टेबल करून सगल्यांक चोवपाक वा तेजी बरी म्हायती घेवपाक तें प्लेस केलो म्युनिसिपॅलिटी. एज फार एज वी हॅड अ मिटींग इन द सेक्रेटरीएट द डेप्युटी CM, बट तेणी फायनलायज करूं ना म्हणून खंयची सिटी करची म्हूण. पूण गोवा वखद एकूच दिलो तेणी पेंजीम सिटी म्हणून. सो हें सगळी मांदावळ बरे भाशेन करूं जाय आसलेली. म्हाकाय जाय आसलेलें वास्को एक स्मार्ट सिटी जालें, बिकॉज इट इज अ प्लॅन सिटी बाय द पोर्चुगीज. आमची वास्को येयली आनी सिटी ना, कित्याक सगळी वेल प्लॅन आनी सगळी पोर्ट आमकां आहाय. एक धाकटी सिटी जावन जायती आहा आमची, पूण बरें करपाक आमकां घडो ना. घोडे फुडाराक केन्नाय बरें करची म्हूण. आनी हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन आमची वास्कोची सिटी स्मार्ट सिटीन घालची म्हूण.